कॉल येयले 7:45 AM सकाळी मॉर्निंग की कॉल येयले की घरा उजो लागलो म्हणून घरा उजो लागलो सांगले ते कॉल दिले जयराम मुळगांवकर म्हणून ते कॉल दितले न्हू आमी इमिडिएटली टर्न आउट केले फायर स्टेशना साकून आनी इमिडिएट विथीन 5 मिनिट्सा भितर हांगा पावले मदें मातशें ब्लॉक बी पडले आनी सर्कल एच सर्कलाक इलेक्ट्रिसिटी बी सर्कलाक थिंग मातशें ब्लॉक पडले आमकां ताका लागून मातशें एक 30 सेकंड सुमार लेट जालो पूण हिंगेन पळय जाल्यार वयर तेमची 1/2 आसा तो सेकंड फ्लोराचेर तेंचे ते वॉशिंग मशिना उजो लागलो दिसता त्या प्रमाणे दिसता की वॉशिंग मशिना ते शॉर्ट सर्कीट जालें आसूं शॉर्ट सर्कीट जावपाक कारण आसूं शकता कित्याक ती उंदरांनी बी वायर खावन बी ताका ते शॉर्ट सर्कीट जावंक शकता ताका लागून थिंग आनी कांय नाशिल्लें थिंग बाकीचे आसले म्हणजे तेंची रोप आनी वॉशिंग मशिना इमिडिएट आमचे फायर फायटरांनी ते इमिडिएटली हें केलें फायर फायटींग करून उदक सगळो पालयलो लॉस अशें कितलें लॉस अशें म्हणजे एप्रोक्सिमेटली ताका एक वॉशिंग मशिनाची आतांच्या रेटी प्रमाणे हें केलो जायत जाल्यार ताका एक 18,000 to 15,000 सुमार लॉसीस आसा वॉशिंग मशीन ताची कितल्याचें तें सांगूंक शकना न्हू म्हारग सुद्दां आसूंक शकता नांव कितें तुमगेलें म्हाजें नांव हवलदार शेखर देसाय मडगांव फायर स्टेशन